सध्या आतां पळय आमी हांगा जी प्रेस कॉन्फरन्स आयची घेतल्या ती एक म्हापशेकार ह्या नात्यान आमी घेतिल्ली आसा. पक्षाचो निर्णय निवडणूक लडोवपाचो काय ना तें आमी सद्या मुंबय डिस्कस करून मागीर आमी जेन्ना समज लडोवपाचें आसा पॅनल जाल्यार सांगतले. पुणून म्हजें मत अशें आसा की म्हापश्यान पक्ष करून निवडणूक न लडयता सगळ्यांनी एकठांय येवन एक म्हापशेकारांचें म्हणून पॅनल काडून लडोवपाची चड गरज आसा. आनी ताजेर म्हजें आनी बाब संजय पांडे हाजें उलोवप जालां. आमी आतां येता त्या थोड्या दिसांनी भोंवपाचें आसा खूब कडेन आनी जितले म्हापशेकार म्हणून फुडें सरून जे जांकां दिसता की म्हापश्या खातीर कार्य जावंक जाय, ही जी म्युनिसिपालिटी आसा ते आमदाराच्या हातांतले बावले आसता ते सगळे. तो आमदार जसो ते दोरी ओडटा तशें ते नाचता. आमकां तसलें लोकल गव्हर्मेंट नाका, कित्याक हातूनच सगळी म्हापशेची वचून मेरेन वाट लागिल्ली आसा. सो आमकां दिसता की हेन्सफोर्थ जर म्हापश्याक न्याय मेळूंक जाय, जर लोकल गव्हर्मेंट जें आसा तें सारकें चलूंक जाय जाल्यार म्हापशेकारांचें पॅनल येवंक जाय आनी ताचे खातीर म्हापशेकारान पॅनल घालपाची गरज आसा. पार्ट्यो बी सायडीक दवरपाच्यो, कित्याक हातूंत सिम्बॉल नासता पूण सगळीं पॅनलां पळय जाल्यार पुरस्कृत आसता. फाल्यां ती बीजेपीच न्ही, काँग्रेस आसा, मागीर बाकीचे आम आदमी पार्टी आसा, हे सगळे जाण जर आपापले पॅनल घालूंक लागले ताचो फायदो मागीर खंय तरी जे सद्या प्रस्थापीत म्हापश्यान जाल्ले आसा पळय तांकां ताचो फायदो जाता आनी मागीर ताज्या खातीर म्हापशेचें निसंधान जाता. म्हणून सगळ्यांनी हें लक्षांत घेवन म्हाका दिसता पॅनल म्हणटा ते सगळ्यांचें एक पॅनल आसूंक जाय वर्सीस प्रस्थापीत. तशें तुमी सगळे एकत्र येवन करूं शकता, म्हणजे दवरपाची इच्छा हय इच्छा आसा आनी आमची त्या बाजून अशी वाटचालूय चलिल्ली आसा. आमचें उलोवप बिलोवप चालू आसा इंटरनली आनी म्हाका दिसता ताजें स्वरूप बेगीनूच लोकां मुखार आमी दवरपाचें आसा. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.